In today's second reading, we come to the end of St. Paul's letter to the Philippians. In it, Paul talks about how he has learned to live with a lot and with a little, through good times and through bad. These ups and downs led him to proclaim, "I can do all things in him who strengthens me." Now, that's faith at work, the faith to trust that God's grace can get us through the most difficult situations. Hello, I'm Father James Kubicki, and in this context, I thought of a contemporary Christian song by Scott Krippayne entitled "Sometimes He Calms the Storm." He sings of how sometimes God calms the storms around us, and sometimes He calms us in the midst of the storms of life. Either way, we're called to have faith like St. Paul, that we can do all things in God who strengthens us. Here are the lyrics for our prayer today. All who sail the sea of faith find out before too long how quickly blue skies can grow dark and gentle winds grow strong. Suddenly, fear is like white water pounding on the soul. Still, we sail on, knowing that our Lord is in control. Sometimes He calms the storm with a whispered peace, "Be still." He can settle any sea, but it doesn't mean He will. Sometimes He holds us close and lets the wind and waves go wild. Sometimes He calms the storm, and other times He calms His child. He has a reason for each trial that we pass through in life, and though we're shaken, we cannot be pulled apart from Christ, no matter how the driving rain beats down on those who hold to faith. A heart of trust will always be a quiet, peaceful place. For more information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डायगो नोनीस हाच्या आत्म्या पासत आनीक मिंगेल आंतोन पियेदाद फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया स्टेसी मिशेल फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. के सरस्वती आयज किमोथेरपी करूंक वेता आपणा पासत मागूंक लायता. तिका देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. तशेंच सगलीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक आमकां लायला तांचो आमी सगल्यांचो उगडास करुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारा पासत मागुया. आमचे शेतकामती जे आंदोलन करतात तांचे पासत मागुया आनी आमचे गोंयचे परजे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, भावार्थाचें देणें आमकां देवान दिलां. कितलो पासून आमच्यान भावार्थ दवरूंक जाता. भोव करून जेन्ना आमकां काळोखूच दिसती पडटा हो आमकां एक टेस्ट. ह्या आयचे मिसाचे भेटेक सुरवात दिता आसतना
होच आमचो भावार्थ ह्या आल्ताराचेर आयज आमी हाडुया. आमचो भावार्थ आलो ना दोलो ना तसलो जावंक आनी सदांच भियेनासतना आमी देवाचेर पातयेवन फुडें सरूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. आनी जायते पावटी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक आमी आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमचो भावार्थ हाल्ला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो संवसारून सांगता मनाची तोणाक जाली वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाजून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे खुशे प्रमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. हेब्रेमांक बरयले चिटीवेलें वाचप. भावार्थ म्हणगे कितें? भावार्थ आमी रावता ते बऱ्या देण्याचे खात्री आनी आमच्या पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. भावार्थाक लागून अब्राम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसान वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देसान पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इसाका आनी जाकोबा बाराबर तो तुमुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशाक तावन मोडवावेल्या नोखेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलोले वेळेचे रेवेचे कोणया पोरी सोसोत उत्पन्न जाली. हीं सगळीं भावार्थ धरून मेलीं. देवान बासायलेल्यो वस्तू तीं भोगूंक पावली नात, पूण पयस जावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी तीं खुशाल जालीं. आनी संवसारांत आपूण पोरकीं आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणीन सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात तीं आपलो काशा देस आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांचीं काळजां तीं सोदून आयल्यान त्या देसांचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक व्हडट्या देसाक आशेतालीं, सर्गीच्या देसाक अंतरेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवन फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलां. भावार्थाक लागून अब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवन कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो.
देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. सगळीं बरोबर म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सोरेस्पराक वाकाणी. आपले पोरजेक भेट दिली. दोयान ताणें सोडयली. आपल्या विंसलोल्या चाकराक दाविदाच्या गोराण्यांत एका बोलवोंड तारोकाक सोरेस्परान उपजयलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडून येतलो. आपचो देव दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपलें बोगतीवोन संदेशकारांच्या तोंडी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो करार आयज मोनान हाडलो. अब्रामा आमच्या बापाक दिल्ल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आयज शेकी उगडास केलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पलतडी या. आनी त्या लोकांक सांडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादोड मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. ताणीं ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव. तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. वॉट नेक्स्ट? हो प्रश्न ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी विचारला. वॉट नेक्स्ट? काल रातीक आमची गोंयची असेंब्ली सोंपली आनी असेंब्ली सोंपता आसतना जो निर्णय घेतलो वो जें रेजोल्युशन डिफीट जालें, बो करून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात तांचे विशीं वॉट्सॅपाचेर रोखडोच हो प्रश्न येयलो की
आमी जांकां विचून काडलेले तांणी आमकां घात केलो. आमकां गोंयकारांक जें कितें जाय आसलें तें करूंक ना, पूण उद्योगपतीक आसात तांकां कितें जाय तें केलें. आमचो मंत्री मंडळ आसा आनी 10 जाण घातकी आसात, तांणी आमकां घात केलो, असल्यो मॅसेजीस काल येवपाक लागल्यो. त्या उपरांत आनीक एक प्रश्न आयलो, नाव वॉट नॅक्स्ट? आतां कितें करपाचें? आमचे शेतकामती दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर आपलें आंदोलन चलयतात. खेरीत भाशेन जे 3 फार्म लॉज जे काडलेले आसात सरकारान, जे शेतकाऱ्यांक आदाराचे न्हय पूण कॉर्पोरेट्स जे आसात, उद्योगपती जे आसात तांकां आदाराचे वा तांकां फायद्याचे, ते काडून उडय म्हूण हे शेतकामती केन्ना सावन मागतात. ज्या दिसाक तांणी बील पास केलां तेन्ना तावन हे शेतकामती मागतात. तांचें आंदोलन सुरू जालां तेन्ना 26 तारखेर कितें जालें तें आमी पळयलें. वायलन्स जालें. आनी आतां हाचेय विशीं आमकां म्हायती मेळटा तशी तांणीच भितर घातलेले मनीस सगळो घुसपागोंदळ करून हो आख्खो मुवमेंट फोडून उडोवंक सोदतात. पुलीस कालच्या दिसाक शेतकामत्यांचेर आड गेल्यात. प्रश्न आयलो, वॉट नॅक्स्ट? भाव भयणीनो, आनीक मातशें आमी फाटीं वचत जाल्यार, देवाच्या उतरान आमी भितर सरत जाल्यार होय प्रश्न विचारलेलो आसा. जेन्ना वादळ मोड जालें दर्यान, जेजू त्या लोकांक शिकोवन तांकां जेवण बीन दिवन थंयसरलो भायर सरतालो, परतून ते व्हड्यान गेले. कांसार जाल्लो जेजू आनी त्या पासत त्या वेऱ्याशी न्हिदलोलो उशाचेर. आनी असले वेळार हें वादळ मोड आयच्या शुभ वर्तमानान ताका म्हणलां तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें. बेश्टें बारीक न्हू, सदां जाता तसलें न्हू, पूण व्हड वादळ मोड जालें. आनी हे जे तारवांनी वेताले ते चडशे नुस्तेकार, सदांच उदकान भोंवपी, सदांच दर्यान आसपी. म्हणटच असलीं वादळ मोडां तांणी आदीं जायतीं पळयल्यात. पूण हें व्हड वादळ मोड. जेजू न्हिदलेलो आसा, वादळ मोड जाल्लें आसा आनी जायतीं तारवां दर्यांत आसात, जाल्यार वॉट नॅक्स्ट? आतां कितें करपाचें? हो प्रश्न ह्या शिसांच्याय मनान झेरूल आयलोच आसतलो. आनीकूय फाटीं वचत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी आब्रामाची खबर आयकल्या. आब्राम, जाका देवान आपयलो, तुजो गांव सोड, तुजी जमीन सोड, आनी हांव तुका दिता त्या भासायल्ल्या देसांत हांव तुका व्हरतां, भायर सर. आनी तो भायर सरलो. पोरजां ताका भासायल्ली, तुजी पोरजां त्या नखेत्रां भाशेन आनी त्या रेवेच्या कोणया इतली जातली, पूण एकूय भुरगें ना. आनी तेन्ना आब्रामाच्या मनान घडये हो प्रश्न आयिल्लो, वॉट नॅक्स्ट? आनी ह्या सगळ्यान हे प्रश्न आयल्यात तेन्ना जाबाब कितें दिला? आब्रामान जबाब दिलो, सदांच देवाचेर विस्वास दवरूंक, जरूय ताच्या मुखार काळोख दिसती पडटा. जाणटो जाला, म्हातारो जाला, एक भुरगो जावपाची गॅरंटी ना, जाल्यार पोरजां आनी खंयची? हो प्रश्न घडये ताकाय आयिल्लो. पूण तरी आसतना ह्या आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन मेळटा भावार्थ म्हणजे कितें. आनी सुरवात करता आसतनाच म्हणलां, भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. म्हणटच जें कितें बरें आमकां येवपाचें आसा तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडना, तेन्ना जरी तर आमी विस्वास दवरूंक जाता जाल्यार तो खरो भावार्थ. हेंच जरी तर आतां ह्या दिसांनी कितें घडटा ताचेर आमी हाडलें आनी ह्याच प्रश्नांक जबाब दिवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां आदावाचें, आमकां फायद्याचें. पळोवपाक दिसता ही आंदोलनां करतात, एजिटेशन्स करतात, चिटी बरयतात, मेमोरंडम्स धाडटात, मागतात सरकारा कडेन, कांयच जावपाचें ना. दिसती पडना कितें जातलें अशें म्हूण. सरकार तांच्या हातान आसा, सरकाराक विकतो घेतलेलो आसा, वो सरकार तांच्या बोळसान आसा. असल्योय वस्तू आमच्या मनान घडये येतात जाल्यार असल्या वेळार आनीक बरें जावपाचें ना, गोंय आनी साल्वार जावपाचें ना, आमचो भारत देश आनीक साल्वार जावपाचो ना, असल्यो वस्तू जेन्ना आमकां दिसती पडटात तेन्ना भावार्थ ताच्याहून मुखार आसा. जें कितें आमकां दिसती पडना तें जातलें आनी तें देव करतलो. आमच्यान घडये जायना आनी आमच्यान जाताशें दिसना, असल्या वेळार तें देव झेरूल करतलो. जे कोण घात करतात
तांकां कशे भाशेन सकयल उडोवपाक जाय तें देव काम करतलो. जे नाका जाल्ले कायदे पास केल्ले आसात ते कशे भाशेन फेल करपाक जाय तें देव करून घेतलो. आनी जे कोण स्वता पासत उबे रावनासतना फोटी पासत उबे रावल्यात वो पयशांनीच आपणाकूच विकल्यात तांकां कशे भाशेन निटायेर हाडपाक जाय तें देव करतलो. हो विस्वास आमकां आयज आसा काय? जाल्यार हो विस्वास भाव भयणीनो आमकां आयज आसपाक गरज. आनी जशें आयच्या जबाब स्तोत्रांत देव सगल्या वेळार आमकां पळयता, आमचे बराबर तो आसा आनी हो इज्रायलाचो देव आमकां आपल्या हातांनी सांबाळटलो हाची जाणवी आमकां दिल्या. तर हेंच आमी आयज मनान दवरया. आमचे भोंवतणी जायतें वायट घडटा, आमकां घडये मुखार कितें करचें समजना. देवाचेर विस्वास आनी देवाचेर असलो विस्वास की देव हें सगळें करतलोच. आनी देव हें करता तेन्ना आमी आमचो सहकार दिवपाक गरज. कित्याक देव आमकां कितें करूंक आपयता, ओगी बसूंक आपयना. वो आमी आतां जिवी आसतनाच मेल्ल्या भाशेन करूंक आपयना, आमकां जिवंक आपयता. आनी जिवचे पासत ही सगळीं देणी आमकां दिल्लीं आसात तीं घेवंक आपयता. तर आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना, ह्या वादळ मोडाच्या वातावरणांत जियेता आसतना ह्या शिसां भाशेन जेजूक उलो मारुया. आब्रामा भाशेन तुटो नासलेलो विस्वास आनी भावार्थ दवरुया. आनी हें सगळें करता आसतना जें कितें आमी करूंक जाय, जीं पावलां आमी मारूंक जाय तीं पावलां मारीत रावुया. विस्वास धरून आमी फुडें सरता तेन्ना जैताचीं लारां परतून मारतलीं. विस्वास धरून आमी पावलां मारता तेन्ना ही शांततायेचीं आनी सवस्कायेचीं, जुंय जेजून म्हणलें थंड जाव, शांत राव, असलीं शांतीचीं आनी थंडायेचीं लारां आमकांय फावो जातलीं. होच विस्वास धरून आमची भेटवणी करुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली.
पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय, सर्वेस्पराची राणी येता ताका जय, उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोडपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी एवढो खाता आनी एका शिकले पियेता. तितलेच मोठी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. वॉट नेक्स्ट? आतां फुडें कितें करपाचें? आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची वादळ मोडां आसा ती आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. आनी ह्या सगल्या वादळ मोडान कसलेय तरेचें वादळ मोड तें जावं आमी देवाचेर विस्वास दवरून जें कितें देव आमकां करूंक आपयता तितलें आमी करूंक फुडें सरूंक आमकां कृपा मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुन्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तू पोव सुमी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगवयता आनी आख्खीच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं केतेच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Moga Jesu yo tuyo, Bava boini betokyo, Kalsadam cara ukyo, Civitam ce godlukyo, Godai tuji bituvi, Usmonam kahar tuji, Santos Tuzoyakati, favor ditli bolaki, Otai tuji ditudi, Usmonam kahar tuji, Santos Tuzoyakati, favor ditli bolaki. Moga Jesu yo tuyo, Bava boiling betokyo, Kalsaram cara mukyo, Jivitam ce bodokyo, Monai tirai bavata, Usyo godai viswasa, Bedoya ciaura, beva peleacia moga, mona tirai bavata, usyo godai viswasa, garza bedoya ciaura, beva peleacia moga. Moga Jesu yo tuyo, Bava boiling betokyo, Kalsaram cara mukyo, Civitam ce bodokyo.
सुमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळुकांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Gesù kamche mohedoru Ekame kapriti hadiu Zolia yami portugara Dacia Boga puchaciku Gesù solo Boga rostia Boga yami dolia Bella sacri Gesù